Elegramasu contremese, Olebramasa cantramasu contribizatramashu, Lebramase kentramase. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमी देवाक अन्य भाशेन दिन वाचुया. ओब्रा शांता लावात्र मासे केंद्र बा दी रोबो कोमोंत्रा लिब्रमा शोंत्र वासे के मांतो रोबो शिखाबारा रिबाशी मांत्र बो सिकेत्र लांदे. ओ हालेलुया. ओब्रा हंदा रवाशो अंते लासे मांत्रो बो शिकेरे बेरे बे शब्बा बा 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 बा. ओ हालेलुया. थँक यू जीसस. या दिसापासून आणि या वेळापासून आम्ही देवाक दिन वाचुया. परतून ताणें आमकां एकठांय केलाय. ताका वाखाणू, ताका दिन वाचून ताची स्तुती आनी आराधना करूं. रोमकारांचो 14 अध्याय आनी 11वी ओळ आमकां सांगता कित्याक अशें बरयलेलें आसा. सर्वेस्पर म्हणटा म्हज्या जिवाच्यान सगळे म्हाका दिमी मोडटले आनी सगळ्यो जिबो म्हाका वाखाणटल्यो. ओ हालेलुया. मोगाच्यान देवाचें उतर आमकां सांगता सगळीं मनशां ताका दिमी मोडटलीं आनी सगळ्यो जिबो ताका वाखाणटल्यो की तो आमचो सर्वेस्पर देव, उंचायेचो देव, पवित्रतायेचो देव, सामर्थ्यान भरलेलो देव. आनी हर एका दिसा तो आपलें सामर्थ्य तुजेर आनी म्हजेर आमच्या कुटुंबाचेर उतयता. तो आमकां सांबाळता, तो आमकां राखता. हर एका वायटांतली तो आमकां पयस दवरता. हर एका कश्टांतली तो तुका आनी म्हाका भायर काडटा. ताचें खुशालपण आमची ताकद जावन आसा कित्याक तो आमकां जिवीत दिता. तो आमकां जिवीत दिता मोगाच्यान. आपलो श्वास घालून हर एका दिसा तो आमकां जिवीत दिता. तो आमचो देव आमचो मोग करता आनी आमकां तो सांबाळता. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया, ताची स्तुती आनी आराधना करुया. देखूनच रोमन चॅप्टर 14 वर्स 11 आमकां सांगता कित्याक अशें बरयलेलें आसा. सर्वेस्पर म्हणटा म्हज्या जिवाच्यान सगळे म्हाका दिमी मोडटले आनी सगळ्यो जिबो ताका वाखाणटल्यो. ह्या वेळार प्रामाणीकपणान सतान आत्म्यान ताका वाखाणुया, दिन वाचुया. ह्यो वेळ भोव व्हरतो ताका वाखाणुचो, ताका दिन वाचुचो. कित्याक देवाचें उतर सांगता जंय म्हज्या नांवान दोगां तेगा एकठांय जाता थंय देवाचें हाजीरपण आसा. ह्या वेळार आमी देवाच्या नांवान मोगाच्यान एकठांय जाल्या आनी ताचें हाजीरपण आमचे मदें आसा. घडी आमी पयस आसा मोगाच्यान, पूण आमचे मदें एक कोंट्रे आसा. तो म्हटल्यार आमचो देव स्वामी जेजू ख्रिस्त. तो आमकां आयकता, तो आमकां पळयता, आमची काळजां तो वळखता. ह्या वेळार आत्म्यान, काळजान आनी सतान ताची आराधना करुया. खुशालकायेन ताका दिन वाचुया, मोगान ताका वाखाणुया. एक जिवी बली कशी ताका आमच्या जिविताची समर्पण करुया, आमची वाखाणणी समर्पण करुया. एक जिवी वाखाणणी, आत्मीक वाखाणणी ताका भेटोवया. आमचे दोन्ही हात वयर उबारून ह्या गिता वरवीं देवाक दिन वाचुया. खुशालकायेन तुमकां जाता ते भाशेन देवाक दिन वाचात, वाखाणात, खुशालकायेन, मोगान. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Oh hallelujah. सोन्याचे खुशालपणा सामोजिता
सोम्याचे खुशालपणा सामोजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सामोजी ताको खुशालपण सोम्याचे मोजी ताको सगळी सांगा आता सोम्याचे खुशालपणा मोजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सामोजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सामोजी ताको खुशालपण सोम्याचे मोजी ताको तो दिता जीवित उदकानी तान लागची ना तो दिता जीवित उदकानी तान लागची ना तो दिता जीवित उदकानी तान लागची ना खुशालपण सोम्याचे मोजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सामोजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सा तुजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सा आमची ताको खुशालपण सोम्याचे आमची ताको खुशालपण सोम्याचे तुझी आणि माझी ताको तायो पेटून या दिन वासूया देवा तुझी स्तुती आणि आराधना करूया आत्म्याची फळा आसान शांती मोग सोंतो आत्म्याची फळा आसान शांती मोग सोंतो आत्म्याची फळा आसान शांती मोग सोंतो खुशालपण सोम्याचे मोजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सामोजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सा तुजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सा आमची ताको खुशालपण सोम्याचे आमची ताको ओ हालेलुया जीसस या ख्रिस्ता जीविता कोण काळे कोटी नाका या ख्रिस्ता जीविता कोण काळे कोटी नाका या ख्रिस्ता जीविता खुशालपण सोम्याचे मोजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सामोजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सामोजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सामोजी ताको खुशालपण सोम्याचे मोजी ताको ओ हालेलुया ओनोन बोरीत असतात ते सोयतान पोहेने जो ओनोन बोरीत असतात ते सोयतान पोहेने जो ओनोन बोरीत असतात ते सोयतान पोहेने जो खुशालपण सोम्याचे मोजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सा मोजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सा तुजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सा आमची ताको खुशालपण सोम्याचे आमची ताको सोम्याचे खुशालपणा सा तुजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सा मोजी ताको सोम्याचे खुशालपणा सा आमची ताको खुशालपण सोम्याचे आमची ताको ओहो मा सांदलवत रे रिबा शांदलवत रे रिबा रबा रि शांदलवा सांदे लिया ला ला ओनोन असतात ते सोयता पोहेने जो ओनोन बोरीत असतात ते सोयतान पोहेने जो ओनोन बोरीत असतात ते सोयतान पोहेने जो
खुशालपण सोम्याचे मोजी ताको, खुशालपण सोम्याचे तुझी ताको, खुशालपण सोम्याचे आमची ताको. Oh hallelujah, thank you Jesus. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे वो करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे वो करता है प्यार. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रार्थना विनती ही ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे वो करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे वो करता है प्यार. हालेलुया, 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 हालेलुया. माशेंदाला वाशा, हाले 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 हालेलुया, हालेलुया. राशेंदलेले मिशांदला वाशोबोरी हिरारा, हालेलुया. ओब्राशिंद्र वासहरिया, नीमा शांदला वासहबरकारिया. Oh hallelujah. सोम्याचे कुशालपणाचा मोजी दाखो, सोम्याचे कुशालपणाचा तुझी दाखो, सोम्याचे कुशालपणाचा आमची दाखो. कुशालपण सोम्याचे आमची दाखो, सोम्याचे कुशालपणाचा तुझी दाखो, सोम्याचे कुशालपणाचा मोजी दाखो, सोम्याचे कुशालपणाचा आमची दाखो. कुशालपण सोम्याचे आमची दाखो, कुशालपण सोम्याचे आमची दाखो, कुशालपण सोम्याचे आमची दाखो. हालेलुया. सोम्याची खुशालपण आमची ताकद जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि ती ताकद घेऊन आम्ही हर एका दिसा चलता, हर एका दिसा जियेता. कित्याक ती ताकद आसा आमची. प्रेज द लॉर्ड. ती ताकद आसा आमची. प्रेज द लॉर्ड. त्या ताकदी वरवीं म्हाका कितेंय करूंक जाता, त्या ताकदी वरवीं तुकाय कितेंय करूंक जाता.
कित्याक ती ताकद आसा आमची. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाचे उतर तेच सजमयता आनी तेच सांगता सुमयाची खुशालपण. प्रेज द लॉर्ड. आनी खूब म्हत्वाचें आसा सुमयाची खुशालपण तुज्या जिवितान आसलें. प्रेज द लॉर्ड. जायत्या जाणांक आयजून खबर ना सुमयाचें खुशालपणच म्हटल्यार आमची ताकद जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळय देवाचें उतर कितें सांगता तें. प्रेज द लॉर्ड. फिलिपकराचो 4 आनी 13 फिलिपकर चॅप्टर 4 वर्स 13 आनी कितें म्हणटा तें पळयात. म्हाका बळ दिता ताच्या सांगाताक म्हाका सगळें कितें करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. मागीर पावलो कितें म्हणटा फिलिपकारांक, म्हाका जो बळ दिता तेचे वरवीं म्हाका सगळें कितें तें करूंक जाता. आमेन. म्हाका जो बळ दिता तेचे वरवीं म्हाका सगळें कितें तें करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो खंय बागेत पावलू फिलिपकारांक बरयतना डिक्लेअर करता की तर आपणाक सगळें करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पूण ती लायन 13 वाचूचे आदी एक 12वी लायन आमकां कितें तरी सजमावणी दिता. पळयात बागेत पावलू कितें म्हणटा तो. दुर्बळ तसो व्हड गिरेस्त कसो जियोंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत आनी खंयसरूय हांव भोकेन आसूं वा म्हजे लागीं भरपूर आसूं, जायतें आसूं वो म्हजे लागीं कांय नासूं, हें सगळें सोंसूंक हांव शिकलां. प्रेज द लॉर्ड. सो भाग्यवत पावलू खंय आपलेची एक डिसिप्लीन शिकयता. आपणाक एक कशे भाशेन आपली एक जिविताची मांडावळ आपल्या बॉडीक आपूण कशा भाशेन कंट्रोल करूंक शिकयला तें शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. खंय बागेत पावलो म्हणटा भूक आसो वा भूक नासो, भरपूर म्हजे लागीं आसो वा भरपूर म्हजे लागीं नासो. प्रेज द लॉर्ड. हांव शिकलां. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आमच्या जिवितान पवित्र आत्म्याची डिसिप्लीन आसणें चड म्हत्वाचें. प्रेज द लॉर्ड. ज्या ताकाय तुज्या आनी म्हज्या जिवितान पवित्र आत्म्याचे डिसिप्लीन रावना ना त्या ताकाय आमची कूड पवित्र आत्म्यांक काम करूंक सूट जायना. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तुजी कूड पवित्र आत्म्यांक काम करूंक सूट जातली त्या वेळार तुज्या लागीं कितेंय करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज असो प्रश्न आसा कितें तर तेंचे लागीं तशें जाता, तेका पयल्यार तशें जाता, हेका पयल्यार तशें जाता, म्हजे लागीं कित्याक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हेचें पयलें आन्सर म्हटल्यार आमी आमच्या कुडीक जाय तशी पवित्र आत्म्याच्या अधीन करनावना. आमकां जाय तशी कूड आमची पवित्र आत्म्यांक संबंधी भेटयनावना. पळय सजमान घेयात बाबा. बागेत पावलो कितें म्हणटा, हांवें म्हज्या बॉडीक तशें कंट्रोल केला, तशी म्हजी बॉडी हांवें केल्या. कशी बॉडी केल्या पळयात. दुर्बळ तसो व्हड गिरेस कसो हांव जियोंक जाणा. म्हटल्यार हांव दुर्बळ आनी गिरेस म्हाका जियोंक जाणा. हांव कशे भाशेन जियेतलो तो म्हाका जाणा कशे भाशेन जियेतो. प्रेज द लॉर्ड. उपरांत कितें म्हणटा, हांव भुकेन आसो वो म्हज्या लागीं भरपूर भूक आसो, जायतें आसो वो म्हज्या लागीं कांय नासो, सगळें सोंसूंक हांव शिकलां. पळय ज्या वेळार तुजे कुडीक तूं देवा थंय समर्पण करताय. पळय आतां जर पळोवंक गेल्यार हें जें म्हणटा बागेत पावलो हें एकाच टायमाक बागेत पावलो जायना. सो बागेत पावलो स्टेप बाय स्टेप शिकोन एक वेळ असो येयलो बागेत पावलो म्हणटा आतां म्हजी कूड म्हज्या अधीन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आयज पवित्र आत्मा तुमकां एक क्वेश्चन विचारता, तुमची कूड तुमच्या कंट्रोलान आसा वा ना. प्रेज द लॉर्ड. खूब म्हत्वाचें आसा बाबा आमची कूड आमच्या कंट्रोलान आसणें. प्रेज द लॉर्ड. खूब म्हत्वाचें. जायत्या जाणांक खबरूय ना आपली कूड आपल्या कंट्रोलान आसा वा ना ती. जायत्यांनी आपली कूड कंट्रोलाच्या भायर सोडल्या. पूण ह्यो प्रश्न जावन आसा पवित्र आत्म्यान तुमकां विचारतलो तुजी कूड तुज्या कंट्रोलान आसा कितें.
प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बागेंत पावलो ज्या वेळार फिलिपकाराचो 4थो अवेस्वर पळयता आनी 12वी वळून पळयता जाल्यार तो कितें भाशेन म्हणटा, तो अशा भाशेन म्हणटा, कितें तर दुर्बळ आसो वा गिरेस्त आसो, कशें जियोचें तें म्हाका जाणा. खंयची परिस्थिती आसो, भुकेन आसो वा भरपूर भूक आसो, म्हजे लागीं कितें आसो वा म्हजे लागीं कांय नासो, म्हाका जाणा कशें जियोंक जाय. सो हेचो अर्थ बागेंत पावलून आपली कूड आपल्या कंट्रोलान ठेयल्या. प्रेज द लॉर्ड. आपली कूड आपल्या डिसिप्लिनान ठेयल्या. खूब म्हत्वाचें आसा कितें तर पवित्र आत्म्या सांगाताक चलतना तुमच्या कुडीक तुमी डिसिप्लिनान ठेवूंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या कुडीक तुमी डिसिप्लिनान ठेवूंक जाय. कित्याक पवित्र आत्मो ह्यो डिसिप्लिनचो आत्मो आसा, ह्यो शिस्तीचो आत्मो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, तोच तो सताचो आत्मो. म्हटल्यार समजून घ्या, तोच तो सताचो आत्मो, तोच सत तुमकां सांगतलो. प्रेज द लॉर्ड. तो सताचो म्हटल्यार कितें, डिसिप्लीन. आनी सत सांगतलो म्हटल्यार तेच्या सायन्स सतूच आसा, म्हटल्यार तेका वांकडे करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. बागेंत पावलो कितें म्हणटा, तुमचे कुडीक तुमच्या कंट्रोलान ठेवूंक जाता. आयज जायती जाणांची कुडी आपल्या कंट्रोलान ना आसा. दुसरी जशी सांगता तशी तेची कूड नासता. दुसरी तशी सांगता तशी तेची कूड करता. दुसरी जशी सांगता तसो तो डिसिजन घेता. दुसरी जशी सांगता तसो तो निर्णय घेता. दुसरी जशी सांगता तशें तो जिवीत जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एका म्हणटा तुजी कूड दुसऱ्याच्या अधीन आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाच्या खंयच्याच शिसांनी आपली कूड दुसऱ्याच्या अधीन घालूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. तेंच्यांनी आपली कूड आपल्या कंट्रोलान दवरल्या. प्रेज द लॉर्ड. खूब म्हत्वाचें, ज्या वेळार तुजी कूड तूं दुसऱ्याक समर्पण करताय वा दुसऱ्याक दिताय वा तुज्या लायफान दुसऱ्याक डिसिजन घेवन तूं दिताय, तुजो 100% कुडीचो तूं गुलाम जाताय. कित्याक तूं डिपेंड रावताय दुसऱ्याचेर. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून पळया, आमचे जे फ्री कॉन्फरन्स ॲप आसा तेचेर आमी प्रेयराक आसा सावराचे 1025. आमची सगळीं भुरगीं आमकां फोन करूची नात, आमकां फोन करूचेच ना. कित्याक जाणा, तांकां शिकयल्या आमी कशें कितें मागणें करूंक जाय, खंयच्या टायमार खंयच्या सिच्युएशन कशें मागणें करूंक जाय. कित्याक ती शिकल्यान. पळय, हर एका टायमार ब्रदर देवाचो सेवक धांवचो ना. तुमी देवाचे सेवक आसा, तुमी आब्रामाचे सीड आसात, तुमी आब्रामान दिलेलें वचन आसा, तुमी आब्रामान दिलेलें प्रॉमीस लँड आसात. तुमचें थंय जाता कित्याक म्हज्या देवा थंय जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, ज्या वेळार तुजी कूड तुज्या कंट्रोलान दवरताय, तुज्या कुडीक तुज्या अंडर दवरताय, तुज्या कुडीक तुज्या खाल्लय दवरताय, खेरीज भाशेन पातकां जायना. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मतीन धरा, ज्या वेळार तुजी कूड तुज्या कंट्रोलान दवरताय न्हू, पातकां जायना. कित्याक जायना? कित्याक तुका जाणा म्हजी कूड कशा भाशेन डिसिप्लिनान ठेवूंक जाय ती. प्रेज द लॉर्ड. आयज जायती म्हजी यूथ भुरगीं आसा, जायती म्हजी भाव भयणां आसा जी आपली कूड आपल्या कंट्रोलान ठेयना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आपली कुडीक ती दुसऱ्याची करून बसल्या आनी दुसऱ्याच्या कुडीक ती आपली करून बसल्या. फेल वयताय. ज्या वेळार लायफान तूं तुजी कूड दुसऱ्याक दिताय, तूं फेल. वा तिची कूड तुज्या भितर येता, तूं फेल. कित्याक तुज्या कुडीचेर तुजोच कंट्रोल जावं. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, बागेंत पावलो तेंच म्हणटा फिलिपकारांक 4थो अवेस्वर 12वी, दुर्बळ तसो व्हड गिरेस कसो हांव जियोंक जाणा. कसलेय परिस्थितीन आनी खंयसरूय हांव भुकेन आसो, म्हजे लागीं भरपूर भूक आसो वा नासो. प्रेज द लॉर्ड. हांव हें सगळें सोसूंक शिकलां. आमेन. हांव हें सगळें सोसूंक शिकलां. तुमकां सोसूंक जाता? जेजू क्रिस्ताक लागून सोसूंक जाता. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताक लागून सोसूंक जाता. पळयात, हेचेर आमी जे पळयता जाल्यार बागेंत पावलो कितें रोखडोच हें सगळें शिकोंक ना. बागेंत पावलो रोखडोच उपाशी रावंक शिकोंक ना. पयलीं ताका थोडी भूक लागली आसतली,
तिथून सुद्धा त्यांनी विजय मिळाला. दुसरी थोडी भूक लागली तिथून सुद्धा म्हटल्यार सेम तुमचे प्रेयर लाईफ होई तशेंच. आयज तुम्ही 5 मिनटां प्रेयर करतात, फाल्यां 10 मिनटां करा, फाल्यां 10 मिनटां करात, 15 मिनटां, 20 मिनटां. एक दीस असो येतलो तूं 40 ते 1 वर प्रेयर करतलें आनी तुका दिसतलें हांव 5 मिनटां प्रेयर केलें अशें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो बाबा पळय हा देवाचें उतर आयज कितें सांगता तें. देवाचें उतर हेंच सांगता, दुर्बळ तसो गिरेस खंयच्याय परिस्थितींत भुकेन आसो वा भुकेन नासो, खुशाल आसो वा खुशाल नासो, म्हजे लागीं कितें आसो वा म्हजे लागीं कितें नासो, हांव सोसूंक शिकलां. आमेन. हांव सोसूंक शिकलां. म्हणत हांव सोसूंक शिकलां. हांव सोसूंक शिकलां. पळय ज्या वेळार तुजे भितर पवित्र आत्म्याची इश्टागत येतली ना, तुजी कूड डिसिप्लिनान रावतली. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पवित्र आत्मो तो आनी तो तुका उगडास करून दितलो. ना हें करता तूं रोंग, तें करता तूं रोंग, हें करताय सारकें, हें करताय सारकें, आनी तेचे वरवीं डिसिप्लीन येतली. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बागेत पावलून आपल्या जिवितान आपले उपकार करूंक ना, तर जेजूचेर उपकार कोरलेले. कित्याक जेजू वरवीं संपूर्ण तेका शक्ती मेवताली, संपूर्ण तेका शक्ती मेवताली. पळोवया ह्याच उतरा वरवीं आमची कूड आमी डिसिप्लीन ठेवया. आमेन. थँक्यू जीजस. ह्या तुज्या उतरान पासत, ह्या तुज्या जिविता पासत तुजे वरवीं संपूर्ण कायेची शांती, तुजे वरवीं संपूर्ण कायेचो मोग आमच्या जिवितान भितर सरता. हांव पळयतां एक एक घराब्यान पवित्र आत्मो इंटर जाताना, हांव पळयतां हर एक दार, हर एक वस्तू तुमची पवित्र आत्म्यान भरताना, हांव पळयतां पवित्र आत्म्याचें सामर्थ्य तुमच्या घरान भितर सरता. रिसीव करात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. गॉड ब्लेस. देवाचें सामर्थ्य तुमच्या थंय आसा. आमेन.